विद्येविणे मती गेली, मतीविणे नीती गेली, नीतीविणे गती गेली, गतीविणे वित्त गेले, वित्ताविणे शूद्र खचले. इथले अनर्थ एके अविद्येन केले. शिक्षणाचे मळार क्रांती करपी ज्योतिबा फुलेची ही क्रांतिकारी उतरां आयज तश्याक तशी अणभवपाक मेळटात. बाळ्ळेचें वाचन मंदिर उध्वस्त जाला. ह्या सरकारी लायब्ररीची अवतिकाय सरकारानच कशी करून सोडल्या ते दाखोवन दिता रमेश नायक राऊत. आज आमी आसात हे गव्हर्मेंट विलेज लायब्ररी जी बाळ्ळी आसा ह्या लायब्ररी आसात आनी आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात ही जी लायब्ररी आसा ही अजुनूय चालू आसा. आनीक ह्या लायब्ररीची जी परिस्थिती आसा ही सामकी बिकट जाले कडेन आसात. आमी हेजे पयलीं तुमकां शाळेची जायत्यो अश्यो शाळा किती बॅड कंडिशन आसले त्यो दाखयल्यात आनी तेज नंतर त्यो शाळा रिपेर करपाक आयल्यो. आनी त्याच बरोबर आज तुमकां आमी जी लायब्ररी आसात ही लायब्ररी दाखयतात. आमी म्हणटात की जेन्ना मनशाले वाचप चड जाता, वाचन जायें हेजे खातीर ह्यो लायब्ररीक जाय जाय तसली बूक मेळटात, जाय ते शिकपा मेळटात. पूण हांगा जर ह्या लायब्ररी येयले जाल्यार हांगा भितर वचपा ना. आख्खे वयली रूफ सुद्दां कॉलेप्स जाले कडेन आसा. फक्त ही लायब्ररी आसा ती एक रुमां दवरले कडेन आसा. ह्यो ज्यो शाळा आसा ह्यो बाबूसाहेब बांदोडकरान बांदलेल्यो आनी आज तेजी ज्यो शाळांची तुमी जर पळयली जायत ते सामके वायट परिस्थिती करून उडयले कडेन आसा. लज दिसा सांगपाक की ह्यो पयलींच्यो बाबूसाहेब बांदोडकरान बांदले ह्यो शाळो म्हणून आज हेणी बांदले म्हणून आज हे जागे उरले. सरकाराक कितें तरी करपा मेळ्ळें ना जाल्यार हे जागे सुद्दां मेळनासले. कोण खावन वयता आसलो म्हूण कोण जाणा. पयलीं जेन्ना बाबूसाहेब बांदोडकर आयलो तेणी एक उतराचेर ह्यो शाळो बांदल्यो आनी लोकांक गांव गांवांनी हांगा शिक्षण दिल्लें म्हणून आज व्हडले पावण्याचेर पावले कडेन आसा. पूण तेजे जो पयलो गोंयचो आमचे सीएम आसा हेजें नांव म्हण सुद्दां हेणी दवरले कडेन ना. दवरले जाल्यार अशें करून ह्यो शाळा हांगा पिड्ड्यार करूंक उडयनासले. हांगचे गांवचे लोक मागतात बेगीच्या बेगीन ही शाळा जी आसा ही जी लायब्ररी आसा ही बेगीन बरी करची म्हणून मागल्यात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.